मुकावेले विधानसभा अधिवेशन दोळ्या समकार दवरून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकारा आड मोर्चे बांधणी करपा खातीर विरोधी आमदारांक चर्चे खातीर आपोवणें धाडला। पावसाळी अधिवेशनात सरकाराक धारेर धरपा खातीरची व्यूहरचना हे बसकेत थारतली, पूण विजय म्हणटा विधानसभेत प्रस्न घालचे पयलीं व्यूहरचना थारावपाची आसता। आता प्रस्न घाले उपरांत बसका घेवन कितें करपाचें आसा काय म्हूण तो विचारता। हाचे वयल्यान विरोधकां मदीं फिसकटला काय असो प्रस्न निर्माण जाता। विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक 22 तारखेच्यान सुरवात जाता। ह्या अधिवेशनात सरकाराचेर चढाई करपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विरोधी आमदारांक चर्चे खातीर आपोवणें धाडला। हे चर्चेक उपस्थित रावतलो की ना हे विशीं विजयाक विचारल्यार तो सांगता, प्रस्न घालपाची सगळी प्रक्रिया पुराय जाले उपरांत आता बसका आफोवन कितें फायदो, आता आनी कसली व्यूहरचना थारायतले काय म्हणून विजय विचारता। युरीन आफयल्ले बसकेक उपस्थित रावपा विशीं सांगपाक शकना म्हणून विजय उलयलो। ऐका ताचें म्हणणें। प्रश्न चड जाले, प्रश्न पळय सगळ्यांनी तर एकूच प्रश्न विचारलो। आज जर गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आहा, सगळ्यांनी प्रश्न अनएम्प्लॉयमेंटाचेरूच विचारला आनी तो प्रश्न जर आयलो ना, दुसरे दिसा सगळे एक जावन आमी तो कॉलिंग अटेन्शन आपोवंक हें केन्ना स्ट्रॅटेजी करप आसता। क्वेश्चन घालचे पयलीं आतां सगळ्यांनी आपापल्याक जाय ते क्वेश्चन घाले, आतां आनी कसली स्ट्रॅटेजी करतले जॉयन हें दाखोवपाक की आमी कितें आहा म्हणून इतलेंच, आनी हाजे फुडें कांय इफेक्टीव जावचें ना हाजें म्हाका दिसता। असेंब्लीच्या एक प्रथा अशी आसता की जेन्ना असेंब्ली नोटिफाय जाता म्हणजे एक 15 दिसाचो पिरियड जेन्ना आसता, म्हणजे जेन्ना गॅझेटाचेर येता की असेंब्ली ह्या दिसांक जातली, तेन्ना इमिजिएटली जॉयंट ऑपोजिशनाची मिटींग आपोवंक जाय, ही प्रथा आसता। हांव हाजे पयलीं प्रताप सिंग राणे, दिगंबर कामत आनी थोड्या टायमाक मायकल लोबोच्या अंडर ऑपोजिशन म्हणून काम केलें। ही प्रथा ते फॉलो करतात। जेन्ना व्हडलें सेशन आसता, चड करून मॉन्सून सेशन, तेन्ना मिटींग अशी पयलीं प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं प्रश्न विचारपाचो जी प्रक्रिया आहा ती सुरवात जावचे पयलीं मिटींग आपोवंक जाय। आतां प्रोसेस सोंपलो, फाल्यां लास्ट दीस, ताजे मागीर मिटींग घेवन कितें जातलो। सो ती बिझनेस एडवायजरी मिटींग कमिटीची मिटींग जी स्पिकरान घेतिल्ली, जी एक फॉर्मेलिटी कशी आशिल्ली, वावर काडप आशिल्लें, तशें म्हाका दिसता हो एक वावर काडप शक्य जातलें। हाजी इफेक्टिवनेस कितें जातलें, कसली स्ट्रॅटेजी आमी आतां करूंक शकतले प्रोसेस सोंपतकच, म्हाका म्हजे मनान म्हणजे तकलेन येना। ताजे खातीर ती मिटिंगेक ते वचप ना हांवें डिसायड करूंक ना, म्हणून आय एम स्टेटिंग फॅक्ट्स। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।